आणि म्हाका दिसता कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 1 जावपाक जाय. त्या खातीर आमी कितें करपाक जाय तेजेर म्हाका दिसता डिस्कशन जावपाक जाय. कलांगूटान इतले बिजी आमचे कलांगूट, पण अजून पासून वुमन एम्पावरमेंटा खातीर स्टॉल मेळोंक ना तेंका. मेवला तुमकां स्टॉल? वुमन एम्पावरमेंट स्टॉल मेवला ना? अजूनही मेळोंक ना. हांव चिंतालो एक आमचे कडेन एक प्लेस आहा नियर बोडको रोड, मेन रोडार, थिंगासर बाजार म्हणून घालपाक फॉर वुमन एम्पावरमेंट. करूया बाजार. बाजार म्हणजे कितें? तुमकां रातचे ते वस्तू घरा येवन घेवन येवपाची गरज ना. वील बिल्ड अ नायस शेड आणि तेका सगळ्याक शटरां घाले, म्हणजे एटलीस्ट 10 शटरां घालची पडटली. म्हणजे येदो व्हडलो जागो आसा मेन रोडार, इतलो लांब, पण इतलो दूर ना, हेजो हाफ सायज आसतलो. सो शटर सगळ्याक घालीत जाल्यार तुमकां रातचे लॉक मारून घरा येवंक जातलें. आय वील बिल्ड अ बाजार. हांव बाजार बांदता, आमच्या आरडीए मार्फत बांदता इमिडिएटली. सँक्शनिंग म्हाजेच हातीन आसा, फास्ट सारकी क्विक जॉब. क्विक म्हणजे कितें? ह्या 2-3 दिसांत पावस जर थारता जाल्यार हांव आमच्या ऑफिसाचो सँक्शन घेता आनी कॉन्ट्रॅक्टराक जॉबार लायता. ती आख्खी शेड घालपाक फाटल्यान तेका सारके इट्यांनी बॉल करून प्लास्टर करूया आनी फुडल्यान सगळ्याक शटरां. एंड वील कॉल इट उमंग. उमंगाच्या अंडर सगळे आहा, सगळ्यांक घेता. बट पहिले तुमचे जे वोटरा ग्रुप आहा प्लस अदर्स जे आता आहा तेंची तुम्ही एक मीटिंग हाडा व तुम्ही तुमची सगळ्यांची परवानगी घ्या. बी आफ्टर पंचायत जे सुरेश आहा थिंगा, आमचे डेप्युटी सरपंच आहा थिंगा दिनेश आहा, टू सी दॅट योर बाजार which I have promised today starts immediately. जैसा काम स्टार्ट होता within 1 month, maximum 40 days will complete. पण हो बाजार जावपाक जाय. वुमन एम्पावरमेंट कलांगूटानसून म्हाका दिसता गोंयभर वचपाक जाय. आनी हो बाजार जर सक्सेसफुली आमी करीत जाल्यार हो सगळो बाजार दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी रेप्लिकेट जातलो. कित्याक सेल्फ हेल्प ग्रुपान खूब प्रोग्राम जाता. महिला एक दीस प्रोग्राम करता, बरे जेवण रांदता एकूच दीस, पण तेचे दुसरे दिसा ते ना, इकपाक जागो ना. सो तेंचे जेन्ना एक्झिबिशन आसता तेन्ना तुमी बरे जेवण रांदता. बट आय वॉन्ट यू टू डू इट ऑन एवरीडे बेसिस, सो दॅट नॉट ओनली फॉर फूड बट हँडीक्राफ्ट्स आसूं, तुमी टेलरिंग आसूं, तुमी आनी कितें क्रॉशे कोण करता, कोण विविंग करता, कोण पिलो केसीस करता, कोण बरो टेलर आहा, कोण आनी कितें करूंक शकता. सो यू कॅन showcase your items over there and sell it and earn your living independently on your own feet, stand on your own feet. So when you go home you can slowly remove एक चेडवान पयशे मागले कॉलेजीक आमकां एक्स्ट्रा जाय पयशे, कितें करपाक जाय, कितें तरी घेवपाक जाय, एक पार्टी दाखयली आमचे सगळे फ्रेंड सर्कलान दिवपाक जाय, तुम्ही 1000 रुपया काडून तुझे चेडवाक वा चेड्याक दिवंक जाता. अशें करपाक जाय. अशें करीतूच जाल्यार म्हाका दिसता your family, your husband, your children will say that my mother is a businesswoman, my mother is an entrepreneur, and I'm proud that my mother, after taking care of us in the house, she also goes and does business on her own and stands on her own feet. I thank all the organizers, especially Vian Sarvakar College, Pinto and the whole team who have invited me and given me this opportunity. म्हाका उलोवपाक दोन उतरां दिली म्हणून सगळ्यांक देव बरें. तुमकां सगळ्यांक महिलांक जे हांगासर येयल्या हो प्रोग्राम सक्सेसफुल करपाक तुमकां सगळ्यांक देव बरें. थँक्यू.